सायट ऑक्शनींग आतां ते 4 ब्लॉक काडले ऑक्शनींग तेजे टॅक्निकल बीड जालें. एक्झॅक्टली टॅक्निकल बीड म्हणजे कितें जालें आयज आनी मेन ऑक्शन म्हणटा तें केन्ना जातलें तें कशें आसतलें? तुमकां पयलीं सांगून खबर आसा की 51 बीड डॉक्युमेंट सेल जाल्ले. तातूंत काल ते फायनल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स आशिल्ली. आमकां 28 बीड आयले टोटल. ते 28 बिडाचे आज टॅक्निकल डॉक्युमेंट ते कितें तांणी बॉक्सान घातिल्ले आसा ते ऑनलायन सबमिशन बी करतात आनी ऑफलायन ते टेंडर बॉक्सान घालून ते आमी क्रॉस चॅक करतात की ते डॉक्युमेंट सारके दिल्या की ना. ताजे खातीर टॅक्निकल इवॅल्युएशन करतात. ताका लागून ते आज टॅक्निकल बीड ओपनिंग आशिल्ले इन ते बिडराच्या प्रेझन्सांत केला ते आनी ते चॅक करता की फिजिकल कितलें सबमिशन जालां तशें ऑनलायन सबमिशन जालां की ना. ते फिजिकल सबमिशन नंबर आनी ऑनलायन सबमिशन नंबर ते मॅच जावपाक जाय. ते बिडराचे फुडें केला आमी. ते बिडराचे फुडें ते सगळे काडून मॅच केला. टोटल 28 बीड आमकां आयला. ऑनलायन बी आयला, ऑफलायन बी आयला. तातूंत आमी ते 4 ब्लॉकांक आमी बीड घातिल्ले आसा तुमकां खबर आसा. तातूंत ब्लॉक 1 आमकां 5 बीड आयले आसा. ब्लॉक 2 7 आयला. ब्लॉक 3 10 आयला आनी ब्लॉक 4 6 आयला. टोटल 28 आयला. आनी आतां टॅक्निकल इवॅल्युएशन जाता ते तांणी ते डॉक्युमेंट कितें दिलां तांचे नेटवर्क सर्टिफिकेट आसा आनी दुसरे तांचे टॅक्निकल डॉक्युमेंट आसा तांणी टॅक्निकली क्वॉलिफाय जावपाक जाय. ते प्रोसेस आतां चालू केल्लो आसा. ते आमचे 13 डिसेंबर पर्यंत चालू असतात इवॅल्युएशन व्हेरिफिकेशन. ताजी मदीं खंय तरी बारीक तांचे आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय तांचे डॉक्युमेंटेशन आमी तांकां मागताले रायटींग ते हे मातशें क्लॅरिफाय करा सारकें आसा की ना पळोवपाक. सो 14 डिसेंबराक आमचे ते टॅक्निकली कोण क्वॉलिफाय जाला ते डिक्लेअर करतले. ताजे मागीर ताका अलॉंग वीथ टॅक्निकल क्वॉलिफिकेशन तांणी इनिशियल प्रायज ऑफर म्हणून बीड घातिल्लो आसा. आतां ते बीड टॅक्निकल क्वॉलिफिकेशन कोण जाले तांचे बीड इनिशियल प्रायज ऑफर ओपन जाताले. इनिशियल प्रायज ऑफर ओपन जाले मागीर मॅक्झिमम 5 टॉप बिडर आसा. 5 टॉप बिडर ईच ब्लॉक तेच ऑक्शनाक क्वॉलिफाय जाताले. मागीर ते ब्लॉक वायज आमी ऑक्शन घेताले. ते ऑक्शन प्रोसेस ऑनलायन जाता. त्या ऑक्शनांत कोण हायेस्ट प्रिमियम इन टर्म्स ऑफ पर्संटेज आमी कितें कोट केल्लो आसा तांकां ते सक्सेसफूल बिडर म्हणून आमी डिक्लेअर करताले. हे ऑक्शन प्रोसेस तुमी ते एज पर बीड शेड्यूल आमी कितें दिला ते 21 डिसेंबर पर्यंत आमी कंप्लीट करता. सो ते कोट करता फायनान्शियल हेका तर कोणाचे मॅच जाले म्हणजे सेम जाले जाल्यार ते कशें कितें कावंट करता? 2 जाणांचे सेम जाले. आतां इनिशियल प्रायस ऑफरांत खंय तरी 2 जाणांचे सेम जाले. आतां टॉप 5 घेवपाक जाय. आतां 5 2 सेम जाले ते 4 म्हणून घेताले आमी आनी एक संच मनशाक घेताले. 6व्या मनशाक चान्स मेळटाले. सपोज 5 3 मॅच जाले ते 3 1 म्हणून घेताले. 7वेक चान्स मेळटाले. सो तशें आमी ते सेकंड लेवल ऑक्शनाक घेताले. 21 तारखे ऑक्शन जावन डिसायड जातलें की कोणाक मायन मेळटी. सक्सेसफूल बिडर आमी डिक्लेअर करताले 21 तारखे. ऑक्शनिंग स्टार्टूच 21 तारखे ना 14 जाले मागीर 15 दिवन स्टार्ट ऑक्शनिंग स्टार्ट आनी डिक्लेअर करतले 21 पर्यंत कळटलें. तेजे पयलीं कळपाक शकता तेंचे एक जाले तशें आमी कळपाक शकता. तशें कांय ना. सर टोटल 28 जाले म्हटल्यार 4 ब्लॉक मेळोन पण एक्चुअली कंपनी कितल्यो आहा त्यो? ते टोटल 28 बिडाक 10 कंपनीने अप्लाय केला. सगळे कडेन मेळ्ळा. मल्टिपल बिड्स घातला. डिफरंट ब्लॉकाक बिड्स घातला. एक कडेन 2 बीड घातले. एक कडेन घालूंक शकना. 4 ब्लॉक आसल्यार 4 कडेन 4 घालूंक शकता. थोड्यान 2 घालूंक शकता. थोडे 1 घालूंक शकता.